आता डेप्टी कलेक्टराकडे मिटींग घेवपाक कारण म्हटल्यार खुबशे रेजिडंट्स आमचे मुर्मुगांवचे आसा. तेंचे खूब दीस जाले एक कंप्लेन आसलेली की कसलो तरी रातचो आमचे सड्या भागान वास येवपाक लागलेलो आसा म्हणून. आनी खूब जाण आपल्या आपल्या भाशेन सांगता कितें जो वास येता तेजो वास येता. सो जेन्ना हे म्हाजे कडेन पावले जाल्यार इमिजिएटली हांवें ते नोट डावन केल्लेले आसा आनी तेजे लागून हांवें SDMाक सांगून जितले स्टेक होल्डर आसा तेंचेर ऑफिशियली ताका लेटर बरोवन ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वेस्टिंग टू कन्वे मिटींग रिगार्डिंग द पोल्युशन एंड द स्मेल तेजे लागून सगळ्यांक आपयले आमी. म्हणजे जे मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मामलेदार, हेल्थ ऑफिसर, पुलीस इन्स्पेक्टर, मागीर सेक्रेटरी मुर्मुगांव पोर्ट, मागीर तेंचो मॅनेजर JSWचो, मागीर अडानीचो, अशे सगळे जितले जे स्टेक होल्डर आसले जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसले तांकां सगळ्यांक आयज मिटिंगेक आपयले SDMा कडेन. कांय लायन वचून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय ब्रीफ केलो असो असो इश्यू आसा हांगा. सो जेन्ना हांवें ताका ब्रीफ केल्या उपरांत इमिजिएटली म्हाज्या फुड्यान तेंच्यांनी कॉल केलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी काल ऑलरेडी एक टीम येयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांसून आनी तेंचें काम काल सांजची येवन ते रातभर तेंच्यांनी सगळे ऑब्जर्व केल्लेले आसा आनी तेंचो रिपोर्ट जो आसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट म्हाका आयज सांजचो पर्यंत मेळटलो तेंच्यांनी जे ऑब्जर्वेशन केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां JSW आनी अडानीक स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPDकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो. सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा एक विकाचो टायम दिल्लो आसा. तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू, ह्या कितें आसा तें आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPDन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आवट करचें. तेजे लागून आमच्या गोवोरमेंटाच्या तर्फे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हें करतले. आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा, जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आवट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एजिटेशन करचें पडटलें. सो ते ना जावच्याक लागून कितें इतलीं वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो. कित्याक आमचे मुर्मुगांवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन घेवन तोवूय एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक. आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो पूण हो त्रास आमीच घेवपाचो, आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो. हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा. आनी हो वास आतां कितें आसा आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेले आसा, जिप्सनूय जावपाक लागलेले आसा ट्रान्सपोर्ट. सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो. सो हांवें थोडे व्हिडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून ते प्रूफ व्हिडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पॉल्युशन जाता कसो हो वास येता हे. सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा. ते दोनूय कंपनी एलॉंग वीथ JSW, अडानी आनी MPD हे सगळे जाण कितें ते फायंड आवट कर. तेवूय प्रश्न येयलो कित्याक ते उदक जे यूज करता ते उदक जे यूज करता ते STB उदक यूज करता. सो थंय तेज्या लागून तो वास येता तेवूय फायंड आवट करा म्हणून तांकां सांग. सो त्या टेस्टिंगाक धाड म्हणून सांगलें तांकां उदक फाल्यां. सो फाल्यां त्या टेस्टिंगाक धाडटा गव्हर्मेंट लॅबोरेटरीन धाड म्हटल्यार. सो ते पणजे हेल्थ अर्बन डेव्हलपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंटान टेस्टिंगाक धाडटले आमी ते उदक तेंचे ते जे MPDचेव धाडटले, JSWचेव धाडटले आनी अडानीचेव धाडटले. तिनी जे उदक यूज करता ते सुद्दां धाडपाक लागलेले आसा. वीक पर्यंत तुमी जर कंट्रोल जायना जाल्यार हे जितले ऑथॉरिटी इनवॉल्ड आसा, जितले स्टेक होल्डर इनवॉल्ड आसा त्यांच्या वांगडा पब्लिका मदीं रावन तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले रातचे हो वास येता तो. आनी ते सगळे जाण एग्री जाला फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी हे हांव करून घेतलो. कित्याक जे मेन कारण आसा हेजे फाटल्यान ते म्हाका फायंड आवट करून वास कित्याक येता तेजे लागून सगळे लोक आमचे मुर्मुगांवचे जेन्ना म्हाजे कडेन येयले इमिजिएटली हांवें स्टेप घेतलेले आसा. आयज आमची मिटींग आसली हांगासर. आयज आमच्या लोकल MLAन आमकां हांगा आपयलेलो की कलेक्टरा कडेन जे ऑथॉरिटीज आसा ते पोल्युशनाच्या विशयान ते आयज येयलेले म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगपाक की थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार मुरगांव हितून की तो अदानी JSW ते कोल हे करता. पयलीं तर तो पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक जायना. तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान ल्हान भुरगीं स्कुलाचे आमचे त्या रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता. जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशें घेतली ते आमी आतां जे सामकें हे इटला ते अदानी JSWचेर. पूण आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमकां सोल्युशन काडून हें करपाचें म्हणून.
request of the Honorable MLA of Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised a concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises. And after that, we will have a joint inspection. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.